नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमच्या सगळ्यांचे येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. सुणो बेपत्ता जाल्ल्यान नासनोड्या चलपी बेकायदेशीर शेल्टर होमाचो पर्दाफाश. जिल्लो प्रशू कुरकुरता प्रतिबंध सोसायटीन परवरी पुलिशेंत केल्या कागाळ दाखल. महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक जाले नामंजूर. विधेयकाच्या वटेन 278 तर विरोधात 230 पडली मतां. 528 वांगड्यांनी केले मतदान. आम्याची तोरां काडटना लागलो शॉक. तिळामळ केपेच्या बायलेक आयले मरण. आश्वे शेकाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाचो मागयला अहवाल. राज्यभर पर्यटनाच्या आस्थापनांची नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणाखाला समिती करतले स्थापन. पर्यटन मंत्री खंवटेची माहिती. पणजे मार्केटांतली धोकोदायक इमारत मातये परवण करपाक महापालिकेन केल्या सुरवात. इमारत सील करून जाले वर्स. कांय वेवसाय पडिल्ले बंद. आतां उरिल्लेय बंद पडपाच्या मार्गार. शिक्षणीक वर्साच्या सुरवेकच राज्यात घुसपा गोंधळ. 1 एप्रिला सावन सुरू आशिल्ले शिक्षणीक वर्स फक्त 15 दिसांनी गेले फुकट. सरकाराचो निर्णय थारलो चुकीचो. परतून विचार करपाची आसा गरज. शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णीचें म्हणणें. आता खबरो विस्तारान. बायलांक लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्ले विधेयक अमान्य जालें. विधेयकाच्या बाजून फक्त 298 मतां जाल्यार विधेयकाच्या आड 230 मतां पडली. विधेयक समन करपा खातीर 2/3 मतांची गरज आशिल्ली. ह्या निर्णयाक लागून सरकाराक मोठो धक्को बसला. तिळामळ वाठारात शुक्रारा धपको दिवपी घडणूक घडली. आंबे काडपा खातीर गेल्ले बायलेक विजेचो खर शॉक लागून मरण आयलें. नोकील ऑलिवेपा अशें मरण आयिल्ल्या बायलेचें नांव आसा. संबंदीत मरण पाविल्ली बायल स्टिलाचो लांब पायप घेवन आंबे काडपाचो यत्न करताली. मात तिच्या हातांतलो पायप निसटून विजेच्या सरेक लागलो. पायप स्टिलाचो आशिल्ल्यान तातूंतल्यान विजेचो प्रवाह गतीन प्रवाहीत जावन ते बायलेक शॉक लागून मरण आयलें. आमकां बी आतां न्यूज मेळ्ळो आमी शॉकाक. कित्याक ती बायल आमगे वाड्या वयली आनी तेजें नांव सोकोरीन. आमी सोकोरीन म्हणटा पूण तेजें नांव निकेल ओलिवेरा. हांव सरप्रायज कित्याक आमी कामाक गेले कडेन आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी आमी तेचो ते सारकी लासोन गोबर जाल्ल्या भशेन सारकी काळें जाली. आनी आमी आतां हॉस्पिटलांत आतां सद्या आमी बॉडी सेफ दोन येयलो आहा. आतां हिंगा आमी चोवपा येयलें इन्सिडंट हिंग इतली वायर सकयल हुआ उंच ही आतां पळयलें तें कोता न्ही 11 KV लायन ही चोवपाक गेले हातूंत लावन ती अटॅच करपा इतली सकयल आहा. हांव कितें म्हणटा इतली व्हडली इतली डेंजरस वायर इतले सकयल आसा. एक्चुली म्हाका दिसता 7 मिटरां वयर आसपा जाय. 7 मिटर चड हे आतां 2.5 मिटरां पासून ना. पूण हे आतां चोवपाक गेले आतां हिंग कोणा तितली ते इन्सिडंट जालो सोमते आनी आतां सगलो उच जालें हिंगा. पूण ते पायप पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मिटराचे सुद्दां आसपाना आनी जर 4 मिटराचे कमी पायप आहा ते. जर तर ती वायर वयर आशिल्ली जाल्यार पायप तिका लागना आशिल्ले. आनी हांव कितें म्हणटा चोय हे लागना आशिल्लें आनी इतली सकयल चोवपाक गेले हे चोवपाक आतां आमकां ती दिसती पासून पडना. चोय आतां आमी सपोज हे ते झाटोरी आसलोले आमकां हें कळना आसलें. आतां ते क्लीन एरिया आहा म्हणून हें कळटा. हे आज चोवपाक गेले इतली डेंजरस. एक मातशें टायट जावन तरी मनीस मरपाक शकता जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मातशें चोवपा जाय. बाबा हे आपणागे वायर कितें ते एवरी इयर ते सर्विसींग कोताय हें चोवपा जाय. समथींग इज हें डेंजर. कित्याक आयज सकाळी एक गेले आतां भुरगीं कोण गेले आनी कोणा कितें जाल्लें जाल्यार कितें कोताले आफ्टर क्रायींग एक कितें इन्सिडंट जाण रडोन कांय फायद ना. आयज ती बायल तिका 2 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय धाकटी भुरगीं ती हाचो काजारो जाल नाय आनी घोव भायर आसता. आतां ह्या भुरग्यां माय ना जाली. कित्याक लागून ओन्ली बिकॉज नेग्लिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. हे अशें करून चड लो अशें म्हणून वायरो आहाय चडशी सगळी उंच आहाय. आमची घरांतली बारीक वायरो म्हळ्यार बारीक उंच आसताय. पूण इतली 11 KV वायर हिंगा 1.5 मिटर तूं नाल्यार मेजर करपा जाता. आनी म्हाका दिसता त्या वायरा घोडी तूं मातशें क्लोज गेल्यार तुका शॉक येता.
सो आनी कितली उंच आसपा जाय. हांव मागतां सरकारा कडेन वा कोण डिपार्टमेंट आहा तेमी मातशें हेजेर चोवचें. आनी आतां चोवपाक गेल्यार ही आतां सगळे कडेन देंवला ते मुखार सगळे देंवलो आहा आनी ती झाडीन सगळी हे जालो हाय. ही मातशें कितें आहा तें कोचें कितें आनी मुखार इन्सिडंट जावपा रावताय हो तेज्या पयलीं कोतोल्या कितें तें आमी चोवपा जाय. आशवे दर्यादेगेर उज्यांत नासलाशिल्ल्या शेकाची नोंदणी हॉटेल म्हूण जाल्या. खऱ्या अर्थान हाची नोंदणी खाजगी शेक म्हूण जावपाक जाय आशिल्ली. ह्या प्रकाराचो हांवें अहवाल मागयला. तशेंच राज्यभर पर्यटन आस्थापनाची नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणा खाला एक समिती तयार जातली, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. शेकाक उजो लागला सुदैवान कांय जालें ना. जेन्ना इरिस्पॉन्सिबली कोण धंदो करूंक सोदता तसल्याना अशे इश्यूज जातात. एज अ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्या दिसांनी आमी फाटीं शेक 7 तेन्ना लासले. दे डिडंट नीड CRZ बिकॉज दे वे बिफोर 1991 आनी ताणें टुरिजमाचें परमिशन घेवपूच ना. ह्या आतां काल जें जालां आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट दॅट इट इज रजिस्टर्ड अंडर C कॅटेगरी वेर इन दे आर सपोज टू बी प्रायवेट हट्स टू माय नॉर्मल पळयतकर. सो इट शूड कम अंडर प्रायवेट शेक. सो ह्यो गजाल्यो ज्यो जाल्या ताजे रिपोर्ट ऑलरेडी मागला. whoever is responsible in terms of giving this type of permission at that level, ही सगळी powers were delegated earlier to deputy director level. Then we brought it to director level कित्याक अशे एपिसोड जातात की एकदा इन्स्पेक्शन जाला जावूं ना रिकॉर्डार मेळना आनी मागीर मेळटकर सगळे असले गजाल्यो भायर सरता. एंड आय हॅव आस्क्ड द डायरेक्टर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम which will go throughout to check all tourism enterprises. कित्याक ह्या दिसांनी आमी 2-3 गजाल्यो नोंदणी केल्या. एक म्हणल्यार B आणि A म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स जे A आणि B कॅटेगरीन आसपाक जाय ते C कॅटेगरीन रजिस्टर जाल्या. कशें जाल्या इज अ क्वेश्चन मार्क. आनी ताज्या खातीर थंय वी नीड टू सी दॅट एक्शन इज टेकन. सो एक टीम टू चेक ऑल टुरिजम एंटरप्राइजेस दॅट इन्क्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेल्स, दॅट इन्क्लूड्स हॉटेल्स which got renewed, that includes private shacks. All this permission not given throughout north to south check करपाक लायिल्ले आसा कित्याक there are anomalies which can be seen in cases which have been noted. These anomalies do not come on the normal administration part of it because these are not things which come to the government on a daily basis. These are at the director or the deputy director level. Responsibilities need to be fixed is one part. पण ज्या तरेन अशे उज्या लागूंक लागल्या आनी ज्या तरेन आमी अशें प्रायवेट शेकाक परमिशन अनलेस ड्यू डिलिजन्स इज दिवपूच नाका आमी सांगलें. कित्याक परमिशन दितकर if they are doing this type of things or categories are being changed, it's a serious issue. And that issue has to be, definitely, I will intervene and look at it, which is something which needs to be acted upon. पण इमिजिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करून पयलीं म्हाका फायंडिंग्स मेळ्ळे की एक जातले. दुसरें हाजेर रिपोर्ट ऑलरेडी मागिल्लो आसा. ताजेर कितें आसा तें वी वील रिवर्ट बॅक टू यू ऑन वन्स आय गेट द रिपोर्ट. शिक्षणीक वर्साच्या सुरवेकूच राज्यांत घुसपागोंदळ दिसता. 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्लें शिक्षणीक वर्स फक्त 15 दिसांनी फुकट गेलें अशें दिसता. गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातात. शिक्षक आपल्याच शाळेच्या कामांत घुसपल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक वेळ मेळना आनी विद्यार्थ्यांची हजेरी उणी जाल्ल्यान जायत्या शाळांनी वर्ग बेकार पडल्यात. सरकाराचो निर्णय चुकीचो थारलो. आता ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा अशें शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी सांगता. केंद्रीय शिक्षण मंडळाचो CBSEचो उल्लेख करून राज्य सरकारान 1 एप्रिलाक सावन 6वी ते 10वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर वर्ग सुरू केल्यात. पूण प्रत्यक्षात ह्या निर्णयाचो परिणाम दिसपाक लागल्यात. सध्या जायते शिक्षक जनगणना आनी पेपर परीक्षेच्या कामात व्यस्त आशिल्ल्यान तांकां विद्यार्थ्यांक वेळ दिवपाक मेळना. इतलेंच न्हय तर एप्रिल म्हयन्यांतल्या खर गरमेक लागून विद्यार्थी शाळेक दांडी मारतात. ताका लागून जायते वर्ग बेकार पडटात. विद्यार्थी फक्त 3.5 वरां शाळेत येतात. तातूंत सकाळी प्रार्थना आनी विसळ घेवपाचोय वेळ आसता, जाचो परिणाम प्रत्यक्ष शिकोवपाचेर जावपाक लागला. शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हाणें सरकाराचो हो निर्णय चुकीचो अशें म्हणत ताचेर परतून विचार करपाची गरज उक्तायल्या. मजगतीं गोंयांतली जायतीं घराबे सुटये खातीर भायर सरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी जाल्या. हे फाटभुंयेर फुडल्या वर्सा सरकाराक हो निर्णय बदलचो पडूं येता असो अदमास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या वर्साच्या तुळेत जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या 2 महिन्यात राज्याक भेट दिवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या सुमार 32,500 वाढल्या. पूण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांचे मदल्या झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या समस्या खातीर मार्चांत पर्यटकाचो आंकडो उणो जाला अशें पर्यटन खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण दिसून आयला.
गोयच्या पर्यटनाक 2024 वर्साचे सुरवेक व्हड धपको बसलो. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 2 म्हयन्यांत राज्यात येवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या 32,000 परस चड वाडली. या 2 म्हयन्यांत सुमार 19,94,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान पर्यटन क्षेत्रात उमेदीचे वातावरण निर्माण जाले. पूण मार्च म्हयन्यांत संवसारीक पावड्यार निर्माण जाल्ले झुजा सारकी परिस्थिती गोंयाचेरूय परिणाम जाले. विमान येरादारी, इंधन पुरवण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचेर परिणाम जाल्ल्यान पर्यटकांची संख्या उणी जाली. मार्च 2024 वर्सा सुमार 8,56,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले, जे फाटल्या वर्सा परस उणे आसात. उल्लेखनीय म्हळ्यार इंडिया एनर्जी वीक 2024 आणि खेळा सर्ती सारकिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयांत पर्यटकांक आकर्षित करपाचे काम चालूच आशिल्ले. बसका, परिशदो, प्रदर्शनां आणि डेस्टिनेशन वेडिंग्सांक लागून गोंय फकत पर्यटन थळ न्हय तर जागतीक इव्हेंट हब आसा हे स्पष्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे मार्केट वाठारात फाटल्या वर्सा सील केल्ली धोकादायक इमारत मातये भरवण करपाचें काम महापालिकेन सुरवात केला. मात ह्या कारवायेत थळावे वेपारी आनी स्टॉल धन्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां आनी ह्या वाठारात तणाव निर्माण जाला. महानगरपालिकेन ही धोकादायक इमारत घोषित करून फाटले 1 वर्स पयलीं ती सील केल्ली. ह्या काळात इमारतीच्या वाठारात वेवसाय करपी दुकानदारांचे वेवसाय पयलींच बंद जाल्ले. आता ही इमारत प्रत्यक्ष मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. तशेंच इमारती कुशीक आशिल्ले स्टॉल आनी गाडे काडटले अशी वावडी विक्रेत्यांच्या कानार पडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जाला. अडचणीत आयिल्ल्या वेपाऱ्यांनी आनी विक्रेत्यांनी महानगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली. आमचो डेमोलिशनाक विरोध ना, पूण आमचे स्टॉल काडचे पयलीं आमकां पर्यायी सुवात दिवची, नाजाल्यार आमचे स्थलांतर करचे अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. इतल्या लोकांचे आसा, हे 1996चे आमी सूट फायल केल्ले मॅटरी कळ्ळें, आनी स्टॉल आमचे आसा आनी तेंच्यांनी आमकां ऑर्डर पास केल्ले. जवळ जवळ म्हटल्यार हे शॉप आमचे 29 स्टॉल आसा. तेंचे मॅनिफाईड इंटेंशन आसा की ते 29 स्टॉल काडचे विथ द हेल्प ऑफ दीस डेमोलिशन. आमी डेमोलिशनाचे अगेन्स्ट ना. वी नो इट बिल्डींग इज अनसेफ. कळ्ळें. आतां जे बिल्डींग उडयता आमकांय खबर आसा दीस इज ऑलमोस्ट व्हेरी क्लोज टू द स्ट्रक्चर. आमचे स्ट्रक्चर जर ते डॅमेज जाता आनी कॉलेप्स जाता जाल्यार आमी तांकां सांगलेले आमी आमच्या कॉस्टान आमी रिपेर करतले. हे बारीक मनीस आपल्या पोटाक लागून केल्ले ते. अँड वी एवरी एंगल वी हॅव सपोर्टेड फॉर द CCP. कमिशनरान सांगलेलें कितें, आमी मोडटा आनी वी हॅव अ न्यू टेक्निकल वीच डजंट डिस्टर्ब युअर स्टॉल, बट इन केस एनीथिंग हॅपन तुमी रिपेर करा. तर आमी कितें म्हटलेलें, आमी रिपेर करपाक आमकां रिस्टॉलेशन करपाक तुमी परमिशन दिया. द डे वन तेंच्यांनी रिपोर्ट बरयता म्हणून 3 दीस काडले. आयज आमकां तेंच्यांनी दाखोवन दिले कितें आमी आमच्या सायडीर ना म्हणून, तेंच्यांनी गरिबाच्या सायडीक ना हे मोडून काडले. तर हांव सांगूंक सोदता BJP हे कितें करता, गरिबाच्या फाटल्यान आसा कितें ना तें कळ्ळें न्ही. तर ताका लागून आतां आमी कितें केलां, कोर्टान गेल्ले, कोर्टान रेट फायल केल्या, तेय हाडून आमी नोटाक दिल्या. इनस्पायट ऑफ दॅट ऑल्सो तेंच्यांनी थांबोंक ना. आतां तांकां एक मेळ्ळा कितें हांव नको कितें तें. आतां कमिशनराक आतां आमी फोन केले जाल्यार कमिशनर म्हणटा आपल्या एडवोकेटा कडेन उलयता. बट वेर देर इज अ कंटम ऑफ स्टेटस को आसा 2000 आमी काडलेले तेजेर तेंच्यांनी वॉयलेशन केल्या. सो इट इज टोटली कंटम ऑफ कोर्ट. तुम्ही कितें म्हणटा? तांकां सगळ्यांक रावले हेंच्यांनी बॅरिकेड घालून आमकां कितें केल्लें, हे जे बिल्डींग मोडटा तेन्ना आमी बरे भाशेन तांकां एक लेटर घातलेलें, आमकां मातशें रिलोकेट करा तुमी फॉर द टेम्पररी बेसीस आनी हे तुमी मोडा, आमचे स्ट्रक्चरी डॅमेज जाता नो प्रॉब्लम. मागीर आमी रिलोकेट हांगा करतले. हे आमी लेटर जेन्ना तेंच्यांनी कॉर्डिनेट केल्ले हे एरिया तेन्नाच्यान आमी लेटर दिल्ले, आमचे कडेन आसा ते आमी दिल्ले. तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें 2 म्हयन्यान काडटा आमी, 2 म्हयन्यान प्रॉब्लम सॉल्व करता. कित्याक फाल्कॉन बिल्डींग ताका टच करून आसा. सो तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें, ते आमचे पेपर वर्क करपाक सगळें हें करपाक आमकां टायम लागता. ते प्रोसिजर जाले म्हणटकच आमी ते करता तुमकां. आनी वर्स काडले ते वर्स आमचे बिझनस नासतना आमचे तेंचे विश्वासान आमी बसले. आयज आमचो विश्वासघात केल्ले आहा. मजगती हे कारणाक लागून स्टॉल धन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. हे विशीं शुक्रारा दनपारा सुनावणी जाली. इमारत मोडपाक उच्च न्यायालयान परवानगी दिल्या आसून काम पुराय जाले उपरांत सगळे स्टॉल परतून बांदून दितले अशी गवाय महापालिकेन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा कोर्ट जंक्शना कडेन लॉरी आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो. लॉरी पोना स्कूटर चिड्डली, मात सुदैवान दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाली. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन लॉरी चलोवप्याक ताब्यात घेतलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांगासर एक एक्सिडंट जाला सामको आमच्या नवीन म्युन्सिपाल्टी आहा पळय थंयसर सारकें तेच्या दारानूच एक्सिडंट जाला आनी
एक्सिडंट हो जाला की ही गाडी कोणाची टू व्हिलर आहा पळय ती आतां व्हडली ट्रॉली येयल्या, ट्रॉलीच्या पोन्यांक शिरकाल्या सारकी फाटल्या टायरां आनी सबंद गाडी तेजी स्मॅश जाल्या. तितूंतल्या तितून तो कोण भुरगो आसा तेजें नशीब म्हणपाचें, तो वाचलो, तेणें उडकी मारली म्हणून आयकता हांव अशें म्हणून चालवा. नाल्यार बारीक पयशी तर हांव पयलीं पळयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की तो कोण तो मेलात म्हणून भितर चिड्डाला, पूण तो बाबडो चिड्डोंक ना, तेणें उडकी मारली खंय. तेजो टायम बरो आसलो, देव तेका पावलो म्हणून तो साल्वार. ह्यो आतां ट्रॉली तुका अश्यो ह्या टायमार दिवंक उपकारना. हेवटेन तांकां टायमींग आसता, सकाळचो टायम आनी रातचो टायम. पूण म्हाका दिसता ही आतां अशी ह्या टायमार कित्याक येयली कशी कितें कांय समजना. आनी इंडस्ट्री एरियेंतल्यान येयल्या खंय ती, ते म्हाका दिसता कितें खाली केल्या आनी येयल्या. पण भितूर तो भुरगो बाबडो मरतलो आसलो न्ही, तेजो टायम बरो, तेणें उडकी मारली म्हणून साल्वार तो. नाल्यार तो हेका सामको स्मॅश जावपाचें, तें कांयच मेळपाचें ना. कित्याक गाडी हिशोबान ती गेल्या भितर, त्या हिशोबान पयशे जाल्यार तेजी हाडां बिडां सगळीं हांगा तुटोन पडटलें अशें म्हणचें न्ही. पण तेजो टायम बरो. तितून हांव ट्राफिकाकूय सांगता की बाबा ही आतां गाडी येदी व्हडली, ताका म्हाका सायड लायटी बिटी तेज्यो कांय पेटना, सायडीच्यो बी सायडीक ताका लायटी हात्योय पेटना. फाटली तेजी आमची हेजी सायड लायटी बी पेट्टा जाल्यार कोण जाणा. पण हेका जबाबदार कसो हितून आमचे थोडे ट्राफिकूय हितूर आनी ट्रान्सपोर्टूय, ट्राफीक न्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा पळय तेंच्यांनी खरें हेजेर लक्ष घालूंक जाय. मुरगांव नगरपालिकेन HPCLची जमीन KTCLक तात्पुरती हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. PPP खाला KTCLच्या प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर ही जमीन तात्पुरती हस्तांतरण करपाची थारायल्या अशें कळटा. मात ह्या निर्णयाचेर जायत्या नगरसेवकांनी हरकत घेत प्रकल्पाच्या व्यवहाराचेर प्रश्न उपरासले. तशेंच प्रकल्पा विशीं पयलीं कळून आशिल्ल्यान नगरसेवकांनी नाराजी उक्तायली. तशेंच प्रशासनान ह्या विशीं स्पश्टताय आनी सविस्तर म्हायती दिवची म्हण मागणी केल्या. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ठरलेलो आणि आमकां एज अ प्रपोजल येयला बा शिफ्टिंग थंयसून बस स्टँड शिफ्टिंग आमची प्रॉपर्टी आहा HPCLचो प्लॉट आसलो तो आमचो प्लॉट तेंच्यानी तो हँड ओव्हर केला आनी तो प्लॉट तांकां पसंत पडलो कित्याक आनी वास्कोन प्लॉट ना कळ्ळें न्हू. तो प्रपोजल आमी घातलो बट दे आर आस्किंग फॉर द रेंटा खातीर ते प्रिमायसी आमची मागता. पण आमी तो दिवपाचो ना दिवपाच्या खातीर आमी तो प्रपोजल मिटिंगे मांडलो आनी सगळ्यांनी तेजेर ठराव मांडलो दिवचो म्हणून. पण थोड्यांचे हेचे थोडे डावट उरले बाबा फाल्यां सिटीन बसी येतले म्हणल्यार प्रॉब्लम जातलो काय ना जातलो म्हणून आमी तेंय सांगलां बट ट्रॅफिक पुलिसा वांगडा घेवन हांव आमदार दीपक बी सगळ्यांनी आमी ते इन्स्पेक्शन केलें आनी ट्रॅफिकान ताका म्हणजे काय प्रॉब्लम जावपा ना आनी सगळें सुरळीत जातलें म्हणून. कित्याक लास्टाक बस स्टँड शिफ्ट केल्यार बस स्टँड खंय तरी जावपाकूच जाय आनी हो जाग्या शिवाय आनी खंयचो जागो ऑल्टरनेट मेळपा ना. कित्याक नाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता वास्कोकारां खातीर. कित्याक हो एक सारको लागीं सिटीनूच आहा म्हणून आमी तो दिवचो म्हणून मागलो. एज पर PWD जो रेट आसतलो तो रेट तांकां आमी दिवन ते मान्यता घेतली. आतां थंय कितें येतलें आनी कितें येवपाचें ना त्या खातीर आमी प्रेजेंटेशन मागलां. आमदाराकूय आमी सांगलां कितें बस स्टँडा वांगडा आनी कितें येतलें थंय बाबा थंय हॉटेल येवपाचें आनी कितें येवपाचें जाल्यार आमच्या कावन्सिलाक तें कळपाक जाय. कित्याक लास्टाक कावन्सिल अप्रुवल जाय पडटा म्हणून कावन्सिलानूय मागलां आमकां तें प्रेजेंटेशन जाय म्हणून आनी फुडल्या विका भितर आमी प्रेजेंटेशन तें मागतले. ऑफ बस स्टँड KTCL बस स्टँड आमची जागा हांगा हायरोसेल जागा आसा टेम्पररी बेजीचेर आसा तेंचे टेम्पररी बेजीचेर मागल्या रेंटाक. पण आमी ताका प्रश्न इतलोच केल्लो आसा तो कित्याक लागून शिफ्ट करता तें आमकां सांगूंक ना. तो कित्याक लागून शिफ्ट केला म्हणल्यार थंयसर प्रोजेक्ट येता. तो प्रोजेक्ट येता तो आमकां पयलीं एक्सप्लेन कर. आमी अशें आयकलां की कदंबा बस स्टँड हांगा जे आहा कदंबा बस स्टँडाक कदंबा डेपो आसा. हांवें अशें आयकलां की हांव नको आमकां खबर ना हांगा 1000 फ्लॅट येता ते व्हडले हॉटेल येता आमकां काय खबर ना. वी आर ब्लायंड बींग कावन्सिलर आमी कोणाक खबर ना ते कितें येता पळय ते आमी चॅरपर्सनाक मागला की आमकां पयलें प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय म्हणून. आमच्या वास्कोकारांक काय खबर ना ते कितें येता ते आनी आमी हांगा समज लँड हांगा दिता जाल्यार मागीर उरलें कितें आमचें. आमकां आतां आमी सांगल्या प्रमाणे आमकां MLAन ऑलरेडी सांगलेलें आहा की आतां आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून सांगलां. बस स्टँडाचें काम आमी थंय सुरू करपाक घेतलें ऑनरेबल MLAन आनी ताच्या खातीर तो बस स्टँड आनी डेपो शिफ्ट करपा खातीर आमचो जो HPCL फाटलो जागो आसा
तो आयडेंटिफाय केला. त्या जाग्याचे एक 3दा ऑनरेबल MLA, ट्रॅफिक पुलीस, जे कन्सर्न लोक आसा तांणी वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी ट्रॅफिकान कांय गायडलायन्स दिल्ल्यो आसा, कितें कितें करपा जाय, खंयची वॉल भितर घेवपा जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेतल्या. आनी ताचे खातीर एकदा ते शिफ्ट जालें की ते फुडलें काम स्टार्ट जातलें. तो थोडे कन्सर्न्स आशिल्ले रिगार्डींग ट्रॅफिक, रिगार्डींग रूट, रिगार्डींग एक्सपेन्सीस, ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रत्येक कावन्सिलराच्यो आपापले जे कन्सर्न्स आशिल्ले ते सगळ्यांनी मांडले. बोवाळ हो जातलोच, कित्याक इट इज म्हणजे इट्स अ सिग्निफिकंट मूव फ्रॉम थंयच्यान हांगा येवप. हाका खुबश्यो प्रत्येकाच्या मनान दुबाव आसता. सो ह्या बाबतीन डिस्कशन जालें आनी आतां ऑलरेडी the approval has been done आणि the depot आणि the bus stand will be shifted here. नावेली मतदारसंघात घरांनी घरांनी कोयर एकठांय करून लेगीत कांय कडेन कोयराचे बुरशे चित्र पळोवपाक मेळटा. खास करून भगवती कॉलनी आनी उपनगरांत ब्लॅक स्पॉट्स तयार जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर आमदार उल्हास तुयेकरान संबंधिता कडेन बसका घेवन उपाय येवजण आंखल्या आनी आतां कोयर काकोड्या प्रक्रिया प्रकल्पात धाडपाचें थारायलां. मजगतीं हो कोयर वाठारांत रेंटाक रावपी लोक रातचे उडयन हाडयतात असो आरोप आमदारान केला. पळयात. हावजिंगुडा चड आसपाना ती आमची दवर्ली सायड ती भगवती कॉलनी ती सायडीक आसा. हेजें कारण कितें आतां आमी रुमणाबोळ दवर्ली पंचायत हे आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता आनी तेजी ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसून ती गार्बेज आमचे काकोडा ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसर ते ट्रक येता आनी ती गार्बेज व्हरता. म्हाका दिसता रुमणाबोळा प्रॉब्लेम ना. आतां दवर्ली खूब मातशे थोडे कडेन स्पॉट्स आसा. आतां आयज सुद्दां आमी एक JCB घातल्या क्लिनींग करपाक. जंक्शन आहा पळय ट्रीन कात्री ते सुद्दां आतां JCB तुमी गेल्यार पळयतले ते टोटल क्लीन करून हांवें दिल्ले कडेन आसा. आनी थंय आमी थंय जवळ जवळ दिसाक 1 टन गार्बेज थंय लोक हाडून उडयता. आनी तो कुर्तरी, सांजवारियल आनी नावेली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जंक्शन जाता. आनी थंय कोणूच इनिशिएटीव घेयना. ते प्रत्येक पंचायत म्हणटा ते आमचो न्हू. तरी आसतना हांव MLA जाल्ल्याक हांवें कितले फावटी ते म्हाज्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून सुद्दां ती गार्बेज हांवें क्लीन केल्या. आयज सुद्दां ते हांवें JCB दिल्ले कडेन आसा. आनी ते पंचायतीची मिटींग घेवन सांजवारियल पंचायत आनी कुर्तरी आनी तेंची हांगासर मिटींग घेवन हांवें तांकां सांगलां की तो जो स्पॉट आसा तो थंय स्कूल लागीं आहा आमचे हेगडेवार स्कूल आनी त्या भुरग्यांक सगळे त्रास जाता. आयज थंय तेणे रातचे सेक्युरिटी दवरता ते दवली पंचायत. एक पंचायत दुसरे दीस सकाळची दवरता, एक पंचायत रातची दवरता. अशें करून तेंच्यांनी ते इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा. आनी म्हजें काम एक आमदार म्हणून हांवें तांकां एक बरो हेल्प केला की जी तुमी गार्बेज कलेक्शन करता ती गार्बेज डिस्पोज करपाक ह्या लोकां कडेन आमच्या पंचायती कडेन जागो ना. पूण हांवें ऑनरेबल CM तशेंच आमचे काबराल ताका रिक्वेस्ट करून ही गार्बेज ही आमची काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर व्हरता. तांचे ट्रक येता. इवन तेंच्यांनी आमकां ट्रका फाटल्यान तेंचे कितें तरी पयशे दिवचे पडटाले ते सुद्दां तेंच्यांनी आमकां माफ केल्ले कडेन सरकारान. आनी आमची गार्बेज व्हरता. आयज आमचे रुमणाबळ, दवर्ली, आकेबाज हे तिनूय कडेन ट्रक वयता दंपारचे. त्याच प्रमाणे नावेलीन आतां सुरू करपाचें थरयलां. नावेलीचो सेक्रेटरी म्हाका एप्रोच जाल्लो आनी हांवें तांकां ट्रिटमेंट प्लांटाक रिक्वेस्ट करून तेंची गार्बेज घेवन ती ट्रिटमेंट करपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्ली कडेन. फक्त ती सेग्रेगेशन करून दिवची पडटा वेट आनी ड्राय. तेय आमी पंचायतीचे लेबर आसा ते करून दिता. आतां प्रश्न आसा की खूब कडेन गार्बेज दिसती पडटा. हेचो प्रश्न कितें आहा की जे भाडेकरू लोक आसा जे भाड्यान रावता ते खंय तरी रातचे हाडून गार्बेज उडयता. तेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपा जाल्यार पंचायतीन मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. हांव फुडल्या येणाऱ्या काळांत पंचायतीक परतून तेंची मिटींग घेवन हे जे ब्लॅक स्पॉट आहा जे खंय गार्बेज रातचे हाडून उडयता ते तुमी मातशे खंय तरी CCTV कॅमेरा घालून हे सगळे करपाची वेवस्था करची पडटली. कारण हांवें सदांच म्हटलेलें की जेन्ना हांव निवडून येयल्लो तेन्ना की हांव पयलो म्हाजो प्रायोरिटी आसतली की नावेलीन गार्बेज फ्री आसपाक जाय म्हणून. तितून म्हाका दिसता हांव 100% म्हणना पूण एटलिस्ट हांव 70% तरी हांवें सक्सेसफूल जाला अशें म्हाका दिसता. कारण तिनूय पंचायती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता. नावेली करता सुरू केल्या तेंच्यांनी. एक तळावली म्हणटा ते व्हडलेशे गार्बेज जायना तरी आसतना तेंकां सुद्दां हांवें सांगले कडेन तुमी गार्बेज कलेक्शन करा म्हणून. आनी गार्बेज कलेक्शन करता पंचायतीक काय बर्डन आसना. कारण लोक 100 रुपया दिता पर मंथ. सो गार्बेज पंचायतीन फक्त इनिशिएटीव घेवन ते गार्बेज कलेक्ट करपाक मनीस तयार करपाक जाय. त्या मनशाचो पगार सुद्दां ते डे बाय डे जे व्हरता लेबर तांकां जे म्हयन्याक 100 मेळटा तितून तेंचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. सो फक्त पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. पंचायतीक हांव परत एकदां पंचायती कडेन सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी
ह्यो जे स्पॉट आसा जे लोक ते गार्बेज उडयतात थंय तुमी मातशें लक्ष दिवचें आनी जर कितें हेल्प जाय MLA म्हणून हांव सरकारा मार्फत ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाजो सदांच तांकां हेल्प आसतलो. फातोडाच्या होलसेल नुस्तें मार्केटा भायर रस्त्यार बेकायदेशीरपणान व्यवसाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकांमदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. ट्रॅफिक जाम, बुरशेपणां जाल्ल्यान प्रशासकीय निश्क्रिताय हाचेर प्रश्न उप्रासतात. तशेंच बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लोकांनी केल्या. फातोड्डाच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाक वेगवेगळ्या समस्यांनी रेवाडो घातला. या मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक कांय विक्रेते बेकायदेशीर रितीन व्यवसाय करतात हे उजवाडाक आयला. हे बेकायदेशीर विक्रेक लागून वाठारात येरादारीचो जाम निर्माण जावपाक लागला आनी नागरिकांक खूप त्रास सोंसचे पडटात. हाचे वांगडाच नितळसाणेचोय गंभीर प्रस्न उप्रासला आनी भलायकेचे नदरेन ही परिस्थिती धोक्याची जावपाक लागल्या. या प्रकरणाचेर थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आसा अशेंय सांगला. फातोड्डा पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून रस्तो नितळ करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेचेर मुद्दम दोळे धापल्यात असोय आरोप केला. खास करून ही सगळी परिस्थिती जिल्लो अधिकारी कार्यालया पासून कांय अंतराचेर घडटा म्हणून प्रशासनाच्या कार्यपद्दतीचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाला. हो जो होलसेल फिश मार्केट आहा, इट इज अ डेजिग्नेटेड होलसेल फिश मार्केट. आनीक हेंगेले कायदे आहाय त्या प्रमाणे हिंगा रिटेल बिझनेस जावपा जायना. नुस्त्या पासून आतां नुस्त्या सोडीच रिटेल बिझनेस आहा ते. हो एक आतां मडगांवचो पॅरलल मार्केट जालो आहा. हिंगा रोपां दुखना आसता, हिंग चादर इंकताय, हिंग कोण फ्रूट इंकताय, भाजी इंकताय, कोण स्पायसीस इंकताय, कोण जोती इंकताय, कोण हावपा वस्तू इंकताय हिंगा. आनीक म्हाका अशें दिसता म्हणजे हे सोप्या नांवान ही जी म्युनिसिपॅलिटी आहा मारगांवची, हांव नोणा तुमी येवदान येताय तरी जाल जाल्यार, बट दिसती पडटा हिंगा कोण तरी तेंकोडे कलेक्शन कोता. सो कलेक्शन करप म्हण जाल्यार हें लिगलायज जालें. जी कोर्टाची ऑर्डर आहा हे भाशेन रस्त्या भितर एनक्रोचमेंट जावपा जायना. सो पुलीस आमगेले फातोर्डा पुलीस स्टेशना पडे, हें ज्युरिडिक्शन फातोर्डा पुलीस स्टेशना पडा. हांव म्हणटा पुलीस कितें चोयता, आखो रस्तो हिंगा एनक्रोच जाता, ट्रॅफिक आहा ते हिंगा ट्रॅफिक केओस जाता हिंगा सकाळीचे. लोकांक खंय वचपा मेळ जाल्यार हिंगा पास जावपाकूच 10-15 मिनट्यो लागता हिंगा. हांव मागोता ऑथॉरिटीक आमगे SPDA, हांव नोणा मॅनेज म्युनिसिपॅलिटी कोता SPDA कोत्ते, बट तुमी हिंगा अर्जंट सारकें अर्जंट ताबेड तूं हिंगा जे भायल्यान मार्केट चलता इलिगल तो हिंगाचो काण उडयचो. आनी हो जो होलसेल फिश मार्केट आहा हो होलसेल फिश मार्केट दोचो अशें म्हूण आमगेली लोकाली हिंगा मागणी आहाय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.